नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या गोमंतक टुडे या बुलेटिनान तुमकां येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केली 5G सेवा लॉन्च। देशांतल्या 13 शहरांत आयच्यान मेळटली ही सेवा। पुलीस कॉन्स्टेबलाचो उणाव काडटले बरोवन 23 नव्यो गाडयो घेवपाकूय मेळ्ळ्या मान्यताय। डीजीपी जसपाल सिंगान दिली म्हायती। सोनसोडत जावन रावला भांगराची तांतयां दिवपी कोमी। शेडो कावन्सिलाच्यो मुखेली सावियो पुतिनोचो आरोप। आरटीआयचो गैरवापर करप्यांक दिवनाकात म्हायती। पंचायत मंत्री मॉविन गुदिनोचे ग्रामसेवक आनी पंचायत सचिवांक आवाहन। राजकीय नेत्यांनी पक्षा वांगडा रावचे एकनिश्ठ। भाजप काँग्रेस आनी परत भाजप अशी वारी केल्ल्या मायकलान दिलो पक्ष निश्ठेविशीं सल्लो। राज्यांतल्या सुमार 13,000 गायींक दिले लंपी व्हायरसाचे वासीन। गोरवा सांबाळ खात्याचो संचालक आगुस्तिनो मिश्कितान दिली म्हायती। आता खबरो विस्तारांत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन दिल्लींतल्या प्रगती मैदानाचेर 6व्या इंडिया मोबायल काँग्रेसान 5G सेवा लॉन्च केली। ह्या सेवेक लागून देशांतले वेवसाय, भलायकी, शिक्षण आनी तंत्रगिन्यान सेवेक चालना मेळटली। 21 शेंकड्यांतलो हो इतिहासीक दीस आनी 5G सेवा देशांत क्रांती घडयतली अशें वक्तव्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ह्या वेळार केलें। आजादी के अमृत महोत्सव के इस ऐतिहासिक कालखंड में 1 अक्टूबर 2022 ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है। दूसरा, ये नवरात्रि का पर्व चल रहा है, शक्ति उपासना का पर्व होता है और 21वीं सदी की जो सबसे बड़ी शक्ति है उस शक्ति को नई ऊंचाई पर ले जाने का आज भी आरंभ हो रहा है। आज देश की ओर से, देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री की ओर से 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया है। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। मैं प्रत्येक भारतवासी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। गोंयांत पुलीस कर्मचारी वर्गाचो भरपूर उणाव भासता। ताका लागून आमी बेगीनूच आनीक पुलिसांची नोकर भरती करतले अशें पुलीस महासंचालक जसपाल सिंगान सांगलें। तशेंच पुलिसां खातीर गाडयांचोय उणाव आसा हे विशीं हांव सरकारा कडेन उलयलां आनी 23 नवीन गाडयो दितले अशी मान्यताय लेगीत मेळ्ळ्या अशेंय ताणें सांगलें। देखिए, मैन पावर तो अभी हमारी आज कांस्टेबल जो रिक्रूटमेंट हुई थी वो कल रात को हमने रिजल्ट निकाल लिया है। उसमें तकरीबन 900 के करीब कांस्टेबल्स की रिक्रूटमेंट हो जाएगी। तो जहाँ पर भी किसी भी यूनिट में या पुलिस स्टेशन में अगर कोई शॉर्टेज है तो उसको पूर्ण किया जाएगा। व्हीकल्स की भी हमारे 23 व्हीकल्स का अप्रूवल हो गया है, क्योंकि व्हीकल की रिप्लेसमेंट में समय लगता है। क्योंकि पब्लिक फंड से व्हीकल आना है तो उसका एक प्रपोजल जाता है, अप्रूवल होता है, फिर उसकी हम कोटेशन देते हैं। उसमें हमारा 23 गाड़ियों का व्हीकल्स का अप्रूवल हुआ है, जिसमें हम जैसे ही हम प्रोक्योर कर लेंगे, जहाँ जहाँ पर भी कोई गाड़ी की प्रॉब्लम है उसको। इस समय ये कैपिटल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, बिल्डिंग्स जो कंस्ट्रक्शन है, लेकिन बहुत सारे हमारे क्वार्टर्स अभी खाली भी चल रहे हैं। अब किसी भी व्यक्ति को उसकी चॉइस का क्वार्टर मिलना तो बड़ा मुश्किल होता है।
पेरनेम में हमारे बहुत सारे क्वार्टर्स जो है वीकेंड चल रहे हैं, तो अगर कोई पेरनेम में लेना चाहता है जवान तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोस्टल पुलिस की स्ट्रेंथ का वो डिपेंड करता है कि किस तरह की चुनौती है। अगर हमें ये महसूस होता है कि जितनी अभी संख्या है वो रीजनेबल है, तो ऐसा कोई हमें किसी तरह की कोई अभी हम फील नहीं कर रहे हैं कि एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ जो है वो रीजनेबल। सोनसोडो मळ्यार एक भांगराची तांतयां दिवपी कोमी जाल्या असो आरोप शेडो कावन्सिलाचो मुखेली सावियो कुतिनोन केला। सोनसोडो प्रस्न सुटावो करपा खातीर जावपी कळावा खातीर उच्च न्यायालयान कंत्राटदार मडगांव नगरपालिका आनी कोयर वेवस्थापन महामंडळाचेर काडिल्ल्या फोगाची कुनोन तुस्तूय केली। What we observe is that we have been time and again saying that Sohnsodo has become a hen that is laying golden eggs, and to prove this we have gone to different departments. Now this is as far as waste management corporation is concerned. Prior to that, 2 years back in 2017, the G Soda had estimated this waste to be as 96,000 cubic meters, and within a period of 2 years it became 2,31,000. I don't know from where, how it has escalated so much. And even G Soda had published a tender, had invited tenders for bioremediation of the same legacy waste, which then was shown as 96,000 cubic meters. And there the contractors who had quoted amount of 412 to 418 rupees per cubic meter, and now the rate is 1,840 rupees. There is a huge jump in the quantity, and there is a huge jump in the price as well. This bioremediation work is nothing but to empty the government quarters, government coffers. This is the main place. And secondly, now when we have so much of waste still there, now this is just 10 crore bills that we have got. By the time the entire thing is completed, it will go up to 50 crores. 50 crores it may cross also. But 2017 they were projecting some 5.7 crores. So see the vast difference. We want that proper accountability should be there in this matter, and we hope that secondly we have observed even at the time of commencement of this bioremediation, the court orders were misused. Advantage had been taken of court orders. So in the same manner, now that the court has given them a deadline of 23rd of February 2023, we hope that the court order is not misused and shortcut works are done, though the money will be spent, money will be taken away by the contractor. गोंयांत माहिती हक्क कायद्याचो गैरवापर कांय जाण करतात आनी उपरांत समाजान वाद तयार करतात। हे खातीर पंचायतीन माहिती हक्क कायद्या खाला जे लोक माहिती मागतात तांच्या अर्जाक रोखडीच माहिती दिवची न्हय, माहिती दिवपाक कमीत कमी 3-4 दिसांचो कळाव करचो अशी सुचोवणी पंचायत मंत्री मोविन कुदिन्हो हाणें ग्राम सचिव तशेंच ग्राम सेवकांक दिला। पंचायत खात्यान नवीन भरती जाल्ल्या ग्राम सेवक आनी सचिवांच्या पदभार कार्यावळींत ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले। ग्रामसभेत गांवचे लोक सुशेगाद घरांत रावतात आनी शेजारच्या गांवांतले कांय जाण येवन ग्रामसभेत दादागिरी करून ग्रामसभेत बोवाळ घालतात अशें विधान मोविनान ह्या वेळार केलें। The Gram Sabhas, which is a very important component in the Panchayat. Gram Sabhas are meant for whom? Suppose I take the example of my own Panchayat, Chikalin. Members who are enrolled as voters from Chikalin, it is for those areas to express their opinion. Two things happen. Whenever opinions are expressed, there are people who come from the surrounding villages, as from Dadagiri Guru, with their chest out, Dadas. In other words, we call them. They try to formulate the opinion for others. And when 3-4 of them are there, other people meant that they do like this. This is not the way. And that is not the opinion of the villagers. Because the real voter never comes, he sleeps at home. On a Sunday, he will want to relax. This is common refrain. So it is you people who have to understand this thing. It is really an opinion, a strong opinion of the people of that particular village panchayat,
Yes, you have to respect them. But it is never so. Otherwise, you have a situation, if they don't come from other villages, it will be the same so-called activists. They will trouble you under RTI. I know you have learned about RTI. Never give application or answer immediately. Take it to the maximum 30 days. Let them wait. Because most of them in Goa only want to misuse the information so gathered. It is never for a common good or for something positive. It is for negative. Keep it for 30 days. Let them let them go in 18. But see that you fight it out without wasting government money. Otherwise, you will hire some lawyer and waste more government money instead of money going for development. That also should not happen. But since Gram Sabhas also are mandatory and are very important, we have to see that they are handled well. राजकीय फुडाऱ्यांनी आपली पक्षनिष्ठा केन्नाच सोडची न्हू. काँग्रेसवारी करून आयिल्ल्या मायकल लोबोक निमणें शाणपण सुचलां. हो लाख मोलाचो सल्लो दिल्या उपरांत भाजपा सोडून काँग्रेसीन येवप ही आपली चुकूच आशिल्ल्याचें तो सांगता. तशेंच काँग्रेस सोडपाचो आपल्याक कसलोच पश्चाताप नाशिल्ल्याचें मायकल म्हणटा. गोंयचे जनतेन काँग्रेसीक भोवमत दिवंक ना. तशेंच कुडके जोडून सत्ता स्थापन करप शक्य नाशिल्ल्यान परतून भाजपान आयिल्ल्याचें मायकलान म्हटलां. तशें कांय ना. आमकां जर तर हें आहलें मॅन्डेट आहली जाल्यार आमी गेल्ले जाल्यार पश्चाताप आहली. There was no mandate given by the people of Goa. The 21 numbers or even 18 or 19 taking independence or taking other parties like Goa Forward or any other party and forming the government. तशें mandate दिवंक ना. आमकां इकरात दिली. If mandate was 21 or 20 and if we had to break, then yes, it is totally wrong. आमी चूक केली. आमी चूक केलीच म्हणून आमी ते सायडीन गेले. पार्टी सोडूंक पारना. जेन्ना इतली वर्सां पार्टी नासता तेन्ना पार्टी सोडूंक पारना. आमी ऑपोजिशनान आसतना पार्टीन आहले 2005ची गजाल. देशभरांत पातळिल्ल्या लंपी विशाणून गोंयांतूय प्रवेश केला. गोंयांतल्या 8 गायींक ह्या विशाणूचो संसर्ग जाला. मात राज्यान म्हयन्याभर आदींच्यानूच ह्या विशाणू विरोधांतली गोट पॉक्स वासिनां दिवपाक सुरवात केल्या. राज्यांतले सुमार 13,000 गोंयाक हे वासीन दिलां अशी माहिती गोरवा सांबाळ खात्याचे संचालक आगुस्तिनो मिस्किता हांणी दिल्या. सध्या वासिनां सोंपल्यात. पुण्याच्यान वासिनां धाडल्यात. ती शुक्रार मेरेन पावतली. शेजारच्या कांय राज्यांनी ह्या विशाणूचो संसर्ग वाडत आसा. ताका लागून थंयच्यान गायी म्हशी हाडपाक बंदी घातल्या अशें मिस्किता हांणी सांगलें. फोंडेच्या चेतना एज्युकेशन सोसायटीच्या शाळेंत शिकपी खाशेल्या श्रमतेच्या विद्यार्थ्यांक येरादारी पुलिशेन येरादारी नेमाचे धडे शिकयले. गाडी चलयतना खंयचे नेम पाळप हे विशीं येरादारी पुलिशेचो उपनिरीक्षक विजय देसायान विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केलें. चांद्रा हा भया चांद्रा आता चांद्रा सकयल्यान दुसरो रोड केला चालू. कळ्ळें तुमका. जेन्ना ही गेट पडलेली असता तेन्ना त्याच्या पोंसून तोपून वचप ना. वचपा जायना. हेचे कपडे कसले आहाय. कसले कपडे आहाय. ब्लॅक आहा. आणि हेचे कशे कपडे आहाय. रातचे अशे कपडे घातले. रातची गोरवा बिरवा बसता पळया रस्त्याचेर पळयलाय तुमी. रातची गोरवा बसली म्हशी बसली जाल्यार आमी वयता आसतना एकदा आता आमी जाणटे जाला न्हू. आमकां एकदा दिसना. आणि आमची जर गाडी फास्ट असेल तर आम्ही किती करता व्हरोन गोरवा व्हरोन मोगता. तेन्ना रातची कळना म्हणून रातचे कपडे घालता पळय गाडी चलयतना बी अशे धवे कपडे घालप दिसता तशे. हे कितले घातला. मूज घायला गाडयेच्या मूज घायला. कळ्ळें. अशें घालप ना. कित्याक सांग पळया. जेन्ना गाडी सामान उंच असता तेन्ना गाडी हलता आणि मागीर जेवणूक पडटा. सायडीन समज कोण वयता जाल्यार तेच्या आंगार पडटली म्हणून अशें घालप ना. सगळ्या शाळांनी खासा क्षमतेच्या तशेंच विशेषांगी भुरग्यां खातीर स्पेशल क्लासरूम करतले जेणे करून तांकां सर्वसंवेशक शिक्षण धोरण मेळटलें. तशेंच भेदभाव जावचो ना आनी आर्थीक आनी सामाजीक तरेन सक्षम जातली अशी माहिती समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. RPW कायद्या खाला तांकां मूलभूत हक्क मेळचो हीच सरकाराची मोख आसा अशें मंत्र्यान म्हणलां. डॉक्टर प्रमोद सावंतान अशा खातीर स्पेशल एक स्कूल केल्लें आसा वीच इज स्टेट ऑफ आर्ट. म्हणजे सगळ्यो तरेच्यो सोयी तांकां उपलब्ध करपा सारक्यो फॅसिलिटीज गोंयान भितर करतले. हाचे भायर आमी पर्पल फेस्टिवलांतल्यान अनेक गोश्टी मुखार येतल्यो आनी तांकां
दिव्यांगा खातीर आमी कितें करपाक जाय हाचे अवेरनेस आनी एज्युकेशन खूब मोठ्या प्रमाणात जातलें. आयज म्हाका दिसता गोंयान आमी एक हें घेतिल्लें, हांव मिनिस्टर जाले नंतर सादारण ते 40 बिल्डिंगो आमी आयडेंटिफाय केल्यो ज्या जाग्यार फ्रिक्वेंटली आमचे दिव्यांग वचपाचे म्हणजे सरकारी खात्यान तांच्यो फावटी आसतात त्यो आमी एक्सेसिबल केल्ले आसा. एक्सेसिबल इंडिया म्हणून एक कॅम्पेन आसा, तातूंत भितर सामील जावन मोठ्या प्रमाणान एक्सेसिबिलिटी हाडलेली आसा. आमी टुरिजम डिपार्टमेंटा कडेन उलयल्ले आसा आनी टुरिजम डिपार्टमेंट इज व्हेरी सपोर्टीव. आमी पणजे सारकी जी सिटी आसा, राजधानी म्हणटाले आमी, त्या सिटीन भितर फूल म्हणजे बीच एक्सेसिबिलिटी, सगळी गव्हर्मेंट एक्सेसिबिलिटी किंवा तांकां सगळे स्पोर्ट्स एक्सेसिबिलिटी सगळे तरेच्यो सुविधा एक नॉर्मल चायल्ड किंवा नॉर्मल मनीस एन्जॉय करता त्यो सगळ्यो सुविधा तांकां मेळपा खातीर जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां तयार करपाक जाय, ऑल दॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर वी आर गोईंग टू प्रोवायड. नरेंद्र मोदी किंवा आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हांणी एक ऐलान केल्लें आसा की गोंयान भितर आशिल्ले दिव्यांग कसलेच तरेचे सफर जावपाक जायना. तांकां एड्स एप्लायन्सीस सरकारा तर्फे दिले गेले वचपाक जाय. ही भुरग्यांक तातूंत भितर इन्क्लुजीव एज्युकेशन म्हणटा ताका, म्हणजे सगळ्यांच्या समानतेन they will have a equality, they will be empowered economically, they will empowered socially, and nobody will differentiate this child. तातूंत भितर तांकां कसले तरेचो स्टिग्माय लागपाक जायना. आनी जे आमचे RPW एक्ट आसा त्या एक्टा प्रमाणे तांचे जे फंडामेंटल रायट्स आसात ते सरकारा मार्फत तांकां बहाल करपाचे आमची योजना आसा. ज्येष्ठ नागरिकांची सतावणूक करपी तशेंच तांचे हेर तरेचे हाल करपे आड सरकार खर कायदेशीर कारवाय करतलो. ज्येष्ठ नागरिकांक घरांतल्या जण एकल्यान रेस्पेद दिवपाक जाय अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें केलां. ज्येष्ठ नागरिकांनी तांकां त्रास करपे आड पुलिशेन कागाळ करपाक जाय अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार म्हणलां. हेल्पेज इंडिया गेल्या कितलींशींच वर्सां आमी पळयता की सिनियर सिटीजना खातीर म्हणजे तांचो हेल्थ चॅकअप आसूनी किंवा तांची बाकीची सगळी तांकां मदत करपाची कामां पुराय गोंयभर करता. हांव हेल्पेज इंडिया आनी ताच्या पुराय टिमीक कॉंग्रेच्युलेट करता. तांच्यांनी करीत आसलेल्या कामाक सरकाराचो तेंको हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीन सरकाराचो तेंको आसतलो. आमी आत्तां जी आमकां दोतोरान शपथ दिली, हांव कळपाक जाय म्हणून तुमकां मुद्दामून जाणटेल्यांक सगळ्यांक सांगता. ताणें सांगलां की आमी सगळ्या जाणटेल्यांचो म्हणजे आमी आदर दवरतले, तुमच्या बरोबर आमी बरें वागतले. तुमकां जर घरान कोण म्हणजे तुमचे घरचे सुद्दां जर तुमच्या वांगडा बरे वागना आसत जाल्यार तेंच्यो कंप्लेन पुलिशेन दिवपाक आमी तुमच्या बरोबर आसतले. तांकां तुमचें जेवण आसतलें, रावप आसतलें, खाणें पिणें आसतलें, हें सगळें वेवस्थीत जावपाक जाय म्हणून आमी सगळीं जाणां इन्क्लुडींग भुरगे हे कटिबद्ध म्हणजे तुमची सगळ्यांची काळजी घेवपाक सातत्यात आमी तत्पर आसतले. ताच्या खातीर तुमकां जर घरान कोणाक सुद्दां प्रॉब्लेम जाता आसत जाल्यार तुमी हेल्पेज इंडियाच्या टिमीक सांगपाक कांय हरकत ना. तेंच्यो आनी अशा पद्दतीन जर जाणटेल्यांक कोण त्रास दिता आसत जाल्यार कायद्यानुसार तांकां भितर उडोवं येता, कायद्यानुसार तांची कारवाई करूं येता. त्या खातीर जे सिनियर सिटीजनाची सरकार काळजी घेतात, हेल्पेज इंडिया सारखे NGOय काळजी घेता. आमी भुरग्यांनी थोडोसो वेळ तांच्या बरोबर स्पेंड करप, तांच्या कडल्यान काणयो आयकप, तांच्या कडल्यान गजाली सांगप, तांच्या बरोबर रावप, हो तांचो मनाचो विरगुळो आसता. म्हणून तर आमी थोडोसो वेळ भुरग्यांनी तांच्या बरोबर स्पेंड करचो. आजो आजी घरात कायमची आसपाक जाय आनी तीच आसली जाल्यार भुरग्यांचेर संस्कार खूब बरे जावपाक शकता. गोंयान जावपी फिफा वुमन्स वर्ल्ड कपाच्या मॅचीचे पास गोंयकारांक फुकट दिवचे तशेंच ह्यो मॅची पळोवपाक वचपी इत्सूक खेळगड्यां खातीर येवपा वचपाची सोय लेगीत करची अशी मागणी तृणमूल काँग्रेसी कडेन सरकारा कडेन केला. Today's press conference is regarding the FIFA Under-17 World Cup which is going to happen in Goa from 11th October to 30th October. It's a matter of pride for we Indians and Goans that this FIFA World Cup Under-17 Women's Tournament is going to be held in Goa. So I would like to request to the Pramod Sawant government, or rather demand from them, that our children who are interested in football, our athletes who are playing football, our women footballers all across Goa who are playing for different clubs, they should be given free passes to watch these matches, and they should also be given the transport facilities to come and go. In such a way, we are only going to promote Goan football, because Goa is only known as the Mecca of Indian football. Okay, so we should work under this present government. The present government should take special initiatives to encourage young women footballers, because men footballers are already there. We are doing very good.
as far as boys football is concerned. So the government should do a special program to accommodate all this. At least one stand of the Jawaharlal Nehru Stadium in Goa should be kept vacant for the school children and the athletes and the footballers who are presently playing in Goa, and should be given free passes and free transport services for them. So I would request and demand from the Pramod Sawant government that TMC demands that some special arrangement should be done for our young footballers and to promote football in the state of Goa and to keep the legacy of football alive. Thank you. 17 वर्सां सकयल्या 70 तालुका कबड्डी सर्तींत सुर्लाच्या सरकारी हायस्कुलाच्या पंगडान दुसरी सुवात मेळयली. पयले मॅचीन सुर्ला विद्यालयाच्या पंगडान 70 पंगडाक 47-20 पॉयंटांनी हारयले. क्वार्टर फायनलींत सुर्लाच्या पंगडान भूमिका हायस्कुलाच्या पंगडाक 43-40 अशें हारयले. सेमी फायनलींत सुर्लाच्या पंगडान सावड्डे हायस्कुलाच्या पंगडाक 47-17 पॉयंटांनी हारोवन फायनलींत सुवात मेळयली. शारीरिक शिक्षक दीपक गांवकरान ह्या भुरग्यांक प्रशिक्षण दिलां. काँग्रेसीकडेन प्रधानमंत्री पदा खातीर खंयचो चेहरो आसा हें आतां म्हत्वाचें ना. आतां गरज आसा ती म्हळ्यार फकत 37% मतां घेवन सत्तेर आयिल्ल्या भाजपाक हारोवपा खातीर 63% मतांची विभागणी टाळपाची अशें काँग्रेस अध्यक्ष पदाचे उमेदवार शशी थरूर हाणें म्हणलां. पक्षा भितर वेंचणूक जावची हें खुद्द राहुल गांधी हांचेच 10 वर्सां पयलीं सावनचें म्हणणें आसा. देखून काँग्रेसीक बिगर गांधी अध्यक्ष मेळ्ळो जाल्यार लेगीत गांधी गराबो हो काँग्रेसी वांगडाच आसतलो अशें थरूर म्हणटा. चेहरे के बारे में मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि एक चीज और है कि मोदी जी उनके 300 सीट मिले हैं 37% वोट के साथ, और ये 37% काफी रहा क्योंकि बाकी 63% 40 पार्टी से ज्यादा ले गए. तो हमको सोचना पड़ेगा कि क्या 24 में दूसरे पार्टी से भी बात करके चर्चा करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम स्थापित करके हम जरा सा इस किस्म के वोट डिवीजन अवॉइड कर सके. अगर ये हो जाएगा तो क्यों नहीं मोदी जी को हम हराएं. तो मेरे ख्याल में ये चेहरा वेहरा, प्रधानमंत्री स्थान, ये सब के बारे में अभी बात करने का वक्त बहुत दूर है. मेरे ख्याल में अभी वक्त यह है कि हम एक स्ट्रैटेजी बनाएं, विषय पे जरा ध्यान दे दें और हमारे भारत के भविष्य के बारे में ज्यादा बोलने लगे. काँग्रेस अध्यक्ष पदाच्या वेंचणुकेन कोणूय जिखलो कोणूय हारलो तरी कांयच फरक पडना, कारण काँग्रेस म्हळ्यार एक एक्सपायर जाल्लें इंजेक्शन आसा आनी ह्या इंजेक्शनाचेर राहुल गांधी, गेहलोत वा खरगे कोणाचेय लेबल जरी लायले तरी हे इंजेक्शनाची विक्री जावची ना अशी टिका भाजपाचे फुडारी तरुण चूक हाणें केला. ह्या फाटलें कारण म्हळ्यार काँग्रेसीच्या माथ्यार आशिल्ली पापां अशेंय चूक म्हणटा. ऐसा है कि कठपुतलियों में भी कठपुतली अपनी ढूंढी जा रही है. अध्यक्ष कौन बने कांग्रेस का आंतरिक फैसला, लेकिन हालात ये हैं कि राहुल गांधी जी को कहा अध्यक्ष रहो, वो बनना नहीं चाहते. प्रियंका गांधी जी ने नकार दिया, गहलोत जी ने नकार दिया, दिग्विजय सिंह जी ने नकार दिया. अब खड़गे जी आए हैं, ये एक इससे कुछ होने वाला नहीं है. कौन जीते कौन हारे, कांग्रेस एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन है. आप उस पर राहुल गांधी का लेबल लगा दें, आप उसके ऊपर प्रियंका गांधी का लेबल लगा दें, आप उसके ऊपर दिग्विजय का लेबल लगा दें, या गहलोत का लगा दें, या आप खड़गे का लगा दें, ये इंजेक्शन बिकने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के सर पर पाप का बोझ है. इतिहास में किए हुए पापों का बोझ है. ये वही लोग हैं जिन्होंने देश को जेल बना दिया था, इमरजेंसी लगाकर लोगों के अधिकार छीन लिए थे. ये वही लोग हैं जिन्होंने देश की पत्रकारिता प्रतिबंधित कर दी थी. ये वही कांग्रेस है जिसने देश के अंदर भ्रष्टाचार की संस्कृति को बढ़ावा दिया. ये वही कांग्रेस है जिसने इस देश के अंदर लोकतंत्र
को हाशिए पर रखकर परिवार तंत्र को हैवी किया। इसलिए कोई आए, कांग्रेस एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन है, इसका लेबल बदलने से ये एक्सपायर्ड इंजेक्शन जनता स्वीकार करने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ना नीति है, ना नेता है, ना नीति है, ना नेतृत्व है। गोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून शिगांवच्या शिमिटाच्या पुलाक वेरो गेल्यात, तशेंच कांय कडेन पुलाचें शिमीट पावसाच्या उदकाक लागून व्हांवून गेलां। ताका लागून मदीं मदीं खड्डेय पडल्यात। ह्या फोंडकुलांक लागून पुलावेल्यान यो वच करप्यांक बरोच त्रास जाता। देखून जाता तितल्या बेगीन हो पूल दुरुस्त करचो अशी मागणी लोक थळावे करपाक लागल्यात। वाळपयच्या चरवण्या वाठारांत रावपी अर्जुन गांवस हाणें आळू आनी माडीची लागवड केल्या। तशेंच ताणें आपल्या शेतांत आले, दोडगी, चिबूड, केळी तशेंच हेर फळांय पिकायल्यात। म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार कसल्याच रसायनीक खतांचो वापर करिनासतना ताणें सेंद्रीय खतांचो वापर करून ही लागवड केल्या। शेण, गोमूत्र आनी सैमीक साधनांचो वापर करून ताणीं ही स्वताच सेंद्रीय खतां तयार केल्यात। सेंद्रीय पद्दतीन पिकयल्ल्या आळू आनी माडयेक चड मागणी आशिल्ल्याचे अर्जुन गांवस सांगता। माझे नाव अर्जुन पांडुरंग गावस, चरवण्या गांव सत्तरी। ही जी आळू माडी म्हणतात आमी तिका, ती म्हाका साधारण आता भाताची लावणी बंद केल्यापासून भाताक जनावरांचो खूप उपद्रव जावंक लागलो, भरपूरच जावंक लागलो। हेतून कांयच म्हाका मेळना जालें आनी पावसाचो बी सगळ्याची। मागीर पोरसाची हें सुरवात केली। त्याच्या पयलीं म्हाजे भात करी आसतना थोडे थोडे पोरसो आसले। हेका पोरसो म्हणपाक कारण पोरसो म्हणजे पुराणीक लोकांचें खान, चांगला बरा खान म्हणजेच पोरसो। हे आमच्या जाणट्यांचे पयलींचे नाव ते पोरसो। आणि हे पोरसो सगळ्या हेका बरें, तुका आरोग्याक बरें, ते डायबिटीज असे काय काय मनशाक आसता काय नाही तितूर खावपाक बरें। आणि हेची एका मागणी भरपूर असता। हेची रुची म्हणजे त्या ऑक्टोबर नोव्हेंबर ते जानेवारी पर्यंत खूप तेका गर्दी असता हेंचे हेका मागणी। आणि हे मागणीक लागून ह्या उत्सवाक लागून मी हे आनी पीक वाडयता, पण एकटो मी काम करपी आसा, मनाक घेवन परवडना। बायलांनी मी दोगांच कामां करता म्हणून ते इतके काम चड परवडना। म्हणजे जास्तीत जास्त मी 1000-2000 इतल्यो माडयो काडटा। आणि त्या माडयांक म्हाका पीक बरें मेळटा। त्यांचे रेट तांकां साधारण मी होलसेल रेटी प्रमाणे 80 रुपया किलो अशें विकता मी ते। आणि 80 रुपया किलो प्रमाणे साधारण म्हाका 1 लाख 1.25 लाख इतले उत्पन्न जाता माडयांची फक्त। अंदाजे खर्च सांगता, खर्च हेका मी सेंद्रीय पद्दतीन काडटा। हेका जास्त खर्च करना, रासायनिक सारे चड वापरना आमी। रासायनिक साऱ्याची माडी ती घट जाता एकदम, ती रुचीक बी बरी नासता। विरोधी पक्षांत आयल्या उपरांत सत्ताधारी पक्ष आरोप करतातूच अशें मायकल लोबो म्हणटा। मात हांव काँग्रेसीन गेल्या उपरांत म्हजेर आरोप जावपाक लागले। 16B वयल्यान म्हजेर जाल्ले आरोप हे फट आशिल्ले हें आपूण तेन्नाय सांगतालो आणि आता तर आपूण सत्ताधारी पक्षांतूच आसा अशें मायकल लोबो म्हणटा। हांव चेअरमॅन NGPDA 8 इयर्स जालो, तेन्ना काय एलिगेशन नासलें। हांव काँग्रेसीन गेलो तेन्ना एलिगेशन जालें, इट इज पॉलिटिकल। एट दॅट पर्टिक्युलर टायम इट वॉज पॉलिटिकल। Question only does not arise that I am involved in it. I think Anti-Corruption Bureau ACB has given a clean sheet on this aspect. I did not know about it, but ज्यांना complaint file केले, कोणीतरी NGO complaint file केले, तेणे preliminary inquiry केली आणि on that inquiry I was again in Congress at that particular time. There was no justification to those this thing. आयचे गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। रोखडेच गौरीस तुमच्या मुखार घेवन येता आवाज गोंयचो हे बुलेटिन। खंयच वचूं नाका, पळयत रावात गोमंतक TV।